गोंयांत गोरवांचें राज्य अशें म्हटल्यार तें बरें दिसतलें हय दिसपाक जायना जाल्यार सरकारान रस्त्यात गोरवांचे बाबतींत आतां गंभीर पावलां उबारपाक जाय। गोंयच्या खाची कोनशांतल्यान रस्त्यार गोरवांक लागून जाल्ल्या अपघातांच्यो बातम्यो दाखोवच्यो पडटात। मध्यान राती ट्रकान दांडेवाडी हांगा रस्त्यार बशिल्ल्या 4 गोरवांक धपको दिलो। 4य गोरवां जीव वगडावन बसल्यात। हेका जबाबदार कोण? सुप्रीम कोर्टाचो आदेश आसूनय ताचे कडेन पंचायती आसूं वा नगरपालिका किकोत करतात हे सगळेच कडेन दिसून आयला। जावं मागीर ते कुंकळीत चोडण मये एकोशी पेडणे वा 70 सारकिल्ल्या गांवगिऱ्या वाठारांनी अपघातात लोकांनी दोके मोडून घेतल्यात, गोरवांनी जीव वगडायल्या। मुख्यमंत्र्यानय भर अधिवेशनात पोरू बंदोबस्त करतले अशें उतर दिल्लें, पूण खंयचे कडेन कांय ना। गोरवां रस्त्यार रात दीस मेकळी सुटिल्ली पळोवपाक मेळटात। दांडेवाड्यावयल्या अपघाता उपरांत बेजारिल्ल्या जोसफ डायेसान केल्ली मागणी आयकात। गोरवांक लागून जायते फावटी प्रॉब्लेम जालो आसा आनी आमी जायते फावटी मिडियार हाडला, पूण कोणूय एक्शन दिलो ना। आतां राती बरें वगता मिडनायट सुमार गोरवां आहले रस्त्याचेर, तेजे वयल्यान ट्रक मान तेंचे मॅच करून आनी पळय दिसांचेर तेणें तांचे अदीक मॅच केलें, कंप्लिटली चलता ऑन द स्पॉट करून मेली। जाल्यार तूं म्हाका सांग आतां हेजेर कोण एक्शन घेवपाचें? हे मेन म्हणटा एक्शन म्हणटा म्युनिसिपालिटी ऑर पंचायत, हे कोण मुखार आसना त्या एरिये भितर कॉटेन करूंक जाय। आतां हे दांडेवाळे पळय, ते दांडेवाळे एरिया लागता पंचायत, पांदुरकोयल लागता जाल्यार म्युनिसिपालिटी लागता। हे तेमी चोवपाक जाय बाबा ही आपल्या एरिया खंयची पडटा ते प्रमाणे तेमी वर्क करपाचें। आतां सांग म्हाका एक गोर आतां मेली जर तरी गोर मेली ती मोरी बरी आहा, हेज परी मनीस जाल्लो जाल्यार कितें जाता? व्हेरी 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 डेंजरस। हे आतां आमी सोदून घेवपाक जाय आनी आमगेल्या गव्हर्मेंटान फर्स्ट ऑफ ऑल हेजेर कितें करपाक जाय। सेकंडली PWD हाचें एक्शन घेवचें आनी कितें जाल्यार बंदोबस्त करची आनी हे लोकांक रिलीज करचो। गोरवां लागून आमगे कितें जायते मेले ऑन द स्पॉट मेलाय, पूण ताका गव्हर्मेंटान कंपन्सेशन कितें दिलां? कांय दिलें ना। मोताय जाय जावं मोताय, पूण कोण सोद करना जाल्यार तो कान बंद करून अकबर आसा। ते आतां सांगता प्लीज मातशें PWD एक्शन घेवचें आनी जाता ते प्रमाणे कितें करून जाल्यार हेजो बंदोबस्त करची आनी हो रस्तो क्लियर करचो। आज हो हायवे NH-17 म्हणटाय जाल्यार मोटरां रातची धांवताय, दिसान लेगून धांवताय, कोणाक धरून मेळना। जाल्यार मातशें क्रॉस जालो जाल्यार तो गेलो। आतां हांवें थंय रस्त्यार हांबुडलें गोरवां सायडीक हाडिला, जाल्यार ती गोरवां कडेन मेस जाताली। ते खातीर म्हाका तो उपकार करून हेजेर कितें तरी एक्शन घे आनी लोकांक रिलीज करूया, हें म्हजें मागणें। आज ही जी NH-17 जी दाणेवाडी आसा, ह्या दाणेवाडी ह्या जाग्याचेर राती बरे रातचे अरावंड 2 ते 3 सुमार एक एक्सिडेंट जालो। तो म्हणलें जाल्यार एक ट्रकान हांगा रस्त्यार गोरू जी बसली ह्या गोरवांची वयल्यान गेलो आनी ऑन द स्पॉट 4 गोरू मेली। 3 गोरवां रस्त्यार आसली आनी एक गोरू फाटल्यान उसळून दुसरे सायडीक पडले। हांगा लोक आज मागतात की हो जो NH-17 रोड आसा हो ह्या रोडाचेर कितलेशे एक्सिडेंट जावन फक्त गोरवां मारून कितलेशे लोक मेले कडेन आसा, यंग भुरगे मेले कडेन आसा, पूण हांकां खंयच PWD ह्या सरकारान तांकां कंपेन्सेशन म्हूण दिलें ना। आज लोक मागतात की हांगा ह्या जाग्याचेर जितली गोरू बसतात दाणेवाडी साकून ते कुंकळ म्हळ्यार ह्या गोरवांचे बंदोबस्त करचो म्हणून। हो बंदोबस्त जर हायवेचेर करतलो जाल्यार एक नोटीस काडली, एक ऑर्डर काडली, जी पंचायत एरिया या म्युनिसिपालिटी एरिया लागता त्या एरियेची जी म्युनिसिपालिटी लागता ह्या पंचायत तेणी ह्या पळोवची म्हणून। पूण हांगा खंयच दिसना की ह्या गोरवांक ते कन्सर्न म्युनिसिपालिटी या पंचायत हांकां कुशीन काडटा म्हणून। खंय तरी सरकारान एक नवो कायदो तरी काडून हे जाग्यार उडोवपाची गरज आसा। आनी दुसरें आनी एक पयरूच एक जे एनिमल हजबंड्रीचो मिनिस्टर आसा तेणी एक स्टेटमेंट केले कडेन आसा की आमी एक व्हेकल्स घेता म्हणून। ही बेगीन घेवची आनीक हे जी गोरू रस्त्यार आसात जी इंजर्ड जातात हांकां खंय तरी रोखडो उपाय करचो म्हणून। गोवा 360 खातीर दाणेवाडी हायवे वयल्यान रमेश नायक रावत।